आतां परतून बसपाक? कितें आसा, जिल्हा पंचायत इलेक्शन डिसेंबरान अशें सरकारान म्हटलेलें आसा. म्हाजी तयारी आसा, पक्षाचे पार्टीचो डिसिजन कितें पळय तें फायनल. पार्टी जर म्हाका बॉस सांगता जाल्यार हांव फुडें सरतां. कित्याक तशें हांवें म्हाजी कामांय आयज झेडपीच्या मार्फत हांवें चिंबेल कॉन्स्टिट्युन्सी भरपूर केल्ली आहा. जवळ जवळ 2.5-3 कोटीची कामां म्हाजी पूर्ण जाल्ली आसा. एक 4 आतां परत जाय जाल्यार आनी एक 4 वाडटली. तो जायते जाण म्हणटा कितें झेडपी कडेन फंड्स ना म्हणून, तुमी दुसऱ्यांक उलटें उलयता कहें कहें? हांवें कितें आसा, डेव्हलपमेंट हो काम करपाचें चड हें आसपाक जाय. हांवें कितें केलें, म्हाका अशें फंड कमी मेळटा, प्रत्येकाक फंड येता 40 लाख 50 लाख फंड्स येतालो. हांव कितें करतालो, म्हाजो फंड घेवन हांव म्हाज्या दुसऱ्या मेंबरा कडल्यानूय फंड घेवन हांव ती कामां फुडें व्हरतालो. आनी तशी करून 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 हांवें येयल्या. म्हाजें एक कम्युनिटी हॉल जाला चारीच्या वाड्यार आमच्या मेनशेन आसता, जवळ जवळ 56 लॅक्स पर इयराचो फंड हांव ताका घालून घालून हांवें टप्प्यान काम केल्लें आहा. तुमी केन्नाय पळयलें 2 फेसी आहा, 2 फेसी 3 फेसी करून हांवें तें काम केल्लें आसा. कम्युनिटी हॉल्स केल्ले आहा, मागीर तुका आमचे गणपती विसर्जन तळी केल्ले आसा, क्रिमिटोरियम केल्ले आसा. जी इम्पॉर्टंट आहा ती आमच्या चिंबेल आनी एक आमचे कैवल्य स्वामी मठ हो एक 2 फेसीन केल्लो आहा. आनी 3rd फेस जाय फुडले जर मेळत तो फुडें सगळें आनीक कंप्लीट करता. तर आतां बीजेपीन समज तुका टिकेट दिली, तुमी कसो चान्स पळयता? बीजेपी कितलो चान्स आनी तुमकां कितलो चान्स? हांव एज अ गिरीश जावं पार्टी भारतीय जनता पार्टी चिंबेल मतदारसंघ हो परत जिखून येता. शुअर? शुअर. कित्याक तशी कामां हांवें प्रत्येक वॉर्डार केल्ली आहा. प्रत्येक वॉर्डार हांवें जी म्हाका कितें फंड्स मेळटा तितको हांवें फंड्स युटिलायज केल्लो आहा. आनी चडशें हांवें कितें आहा, ल्हान ल्हान जी स्टोर रूम, मागीर तुका थोडे कम्युनिटी हॉल ल्हान अशें सुद्दां घेतलेलें आहा. स्टेज घेतलेली आहा, शेडी घेतलेली आसा. खूब कामां जाल्ल्या. म्हाजी बुकलेट हांवें काडपाचो आसा, म्हाजी कंप्लीट जावना, चालू आसा. आनी 2 कामां म्हाजी आतां चालू आसा सद्याक. सद्या 2च कामां चालू आसा. आनी आतां आमची टेंडर आनी एक जर येत आनी एक 4-5 चालीक लागतली. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.